नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. विधानसभा वेंचणुके उपरांत अपेशाच्या धपक्यांतल्यान अजूनय वयर सरतल्या तृणमूल काँग्रेसीक आनीक एक धपको 19 खासदारांनी राजिनामो दिवन वेगळो गट स्थापीत करपाचें केलें राजकारण. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी येरादारी मंत्री, उदका स्रोत मंत्री तशेंच वीज मंत्र्यांच्या हाजेरींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालच्या भारताच्या उदरगतीच्या प्रवासाचो सादर केलो नियाळ. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सुपाची पूड ते सांखळे इस्पितळ नाक्यामेरेन तयार जावपी रस्त्याची केली पळोवणी. फुडल्या 30 वर्सां खातीर रस्तो उरतलो अखंड. मुखेलमंत्री. दाबोळे विमानतळाचेर 15 जून दिसा मनयतले प्रवासी सुविधा दीस. प्रवाशांक उत्कृश्ट अनुभव दिवपाचो आसा हेत विमानतळ प्राधिकरण. दंड भरपाक नाका जाल्यार गिरायकांनी गरजे प्रमाण विजेचो भार वाडोवपाचो अर्ज करचो. फुडल्या 3 वर्सां भितर पुराय राज्यांत बसयतले स्मार्ट मिटर. वीज मंत्री. पळोवया खबरो विस्तारान. बंगालांत विधानसभा वेंचणुके वेळार भाजपा कडल्यान मेळिल्ल्या अपेशाचे त्रास काबार जावच्या आदींच तृणमूल काँग्रेस पक्षा भितरच खासदारां मदीं राजकारण सुरू जालां. मूळ तृणमूल काँग्रेसी कडल्यान वेगळे जावन सुमार 19 टीएमसीच्या खासदारांनी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांची भेट घेवन वेगळे जाल्ल्या गटाक मूळ तृणमूल काँग्रेसीचो दर्जो दिवचो अशी मागणी करपाचे आसात. हे खातीर ते सोमारा सभापती ओम बिर्ला हांची भेट घेतले. वेगळे जाल्ल्या गटांतले खासदार जगदीश चंद्र बसुनिया हांणी हे विशीं दूरदर्शना कडेन खासा चर्चा केली. थोड़ा पिछले जाना पड़ेगा 2021 के इलेक्शन का बाद, जब 21 में टीएमसी के जो क्षमता में आया, उसका बाद पार्टी का पूरा कंट्रोल अभिषेक के हाथ में गया और अभिषेक पार्टी का कंट्रोल लेने का बाद तानाशाही से रूप से वो पार्टी चलाना शुरू किया. जितना सारे सीनियर लीडर किसी को नहीं मान्यता दिया, किसी को बात नहीं सुना, वो कॉरपोरेट धार से पार्टी चलाया और उसका साथ जोड़ा है आईपैक. ये दोनों मिलकर आईपैक एवं अभिषेक बनर्जी मिलकर पार्टी के आज के जो हालात है ये हालात से पहुंचाने के लिए काम किया. केंद्रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला 12 वर्सां पुराय जातात. ह्या विक्रमी वाटचालीत प्रधानमंत्र्यांनी भारताक उदरगतीच्या दिकेन नेटान व्हरतना तळागाळांतल्या दुर्लक्षीत आनी दुर्बळ घटकांक सशक्त करपाचें काम केलां. नारी शक्ती अभियाना अंतर्गत तांणी बायलांक तरेकवार मळाचेर संद दिवन तांकां फुडारपण करपाची लेगीत उर्बा दिल्या. पळोवया हो खासा नियाळ. आमच्या शास्त्रांत बायलेक नारायणी म्हणटात. 21व्या शेंकड्यांतल्या भारताच्या उदरगती खातीर बायलांची उदरगत, बायलांचें सशक्तीकरण जावप लेगीत तितलेंच गरजेचें आसा. आयज भारत वुमन लेड डेव्हलपमेंटच्या मार्गाचेर वचपाक मुखार सरला. आमच्या सरकारान बायलां खातीर सगळे मार्ग आतां मेकळे केल्यात. आमी देशांतल्या करोडांनी बायलां खातीर शौचालयां उबारून तांचो सन्मान वाडयलो. आमी उज्वला सिलिंडर दिवन तांकां धुवरा पासत जावपी त्रासा पासून लेगीत वाटयले. बायलांच्या विरोधांत जावपी गंभीर अपराधाची बेगींतल्या बेगीन सुनावणी जावची हे खातीर दोशींक बेगींतल्या बेगीन ख्यास्त मेळची. 3 तलाकाच्या विरोधांत कायदो करून लाखांनी मुस्लीम बायलांचे जिवीत लेगीत इबाडपा पासून वाटयले. दशकां सावन देशांतल्या बायलां कडेन मेहनत आशिल्ली, कुशळताय आशिल्ली, मात योग्य ती संधी आनी पयसो लेगीत नाशिल्लो. मात सरकारान 3 कोटी बायलांक लखपती दिदी करपाचो जो संकल्प केल्लो तो संकल्प आतां पुराय जाला. भारत वुमन लेड रिसर्च अँड इनोव्हेशनाचें उज्वल अशें उदाहरण थारलां. 50% स्टार्टअप करून कमीत कमी एक बायल संचालक थारल्यात. कृषी, भलायकी आनी स्पेस मिशन हातूंत लेगीत बायलां सातत्यान मुखार सरत आसात. देशांतल्या नारी शक्तीक आमी कितें तरी दिता अशा भ्रमांत आमी रावचे न्हय, कारण हो त्याच
नारी शक्तीचो हक्क आसा. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांव की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है. ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है. प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर. विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री पदाचेर 12 वर्सां पुराय केल्ल्या बद्दल गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर तशेंच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे हाजेरींत पत्रकार परिशद आपयल्ली. ह्या वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत तशेंच गोंयांत जाल्ल्या तरेकवार उदरगतीच्या कामाचेर उजवाड घालो. 12 वर्षाच्या ह्या पुराय उलयता आसतना विश्वास भी विकास की और जनकल्याण की 12 वर्सां हे मुद्दामून सांगता. काही गजाली ज्यो पुराय देशभरात देशातल्या लोकां खातीर जाल्यो त्यो तुमच्या मुखार दवरता आणि विशेष गजाली ज्यो गोंयकारां खातीर जाल्यो त्योय तुमच्या मुखार दवरता. सोशल वेलफेअर आणि सिटीजन एम्पावरमेंट जेका आमी म्हणटा तातूंतले जर आमी पळयत जाल्यार 25 कोटी लोकांक दारिद्र्य रेशे खाली वयर हाडपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यांनी केलें. हांव सोशल वेलफेअर कित्याक म्हणटा तर टॅक्स रिलीफ जो फक्त 2 लाखाचो टॅक्स रिलीफ 2014 आशिल्लो तो 12.75 लाख टॅक्स रिलीफ दिवपाचें काम आज 2026 आमी सगळे जाण पळयता. आमी जर पळयत जाल्यार ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट ह्या देशा कडेन कितल्या मोठ्या प्रमाणात हे जाले आसत जाल्यार 70 लाख करोड विच इज $843 बिलियन इन्व्हेस्टमेंट ह्या इतक्या पिरियडात म्हणजे 2014 ते 2025 हाज्या मेरेन FDI इन्व्हेस्टमेंट भारतात जाली. आमी सगळे जाण जे पळयता विच इज बँकिंग अकाउंट्स म्हणजे सामान्य मनशाचो बँके कडेन अकाउंट सुद्दां नाशिल्लो 2014 पर्यंत अशा 58 कोटी लोकांचे जनधन अकाउंटच्या अंतर्गत म्हणजे बँकिंग फॅसिलिटीज ही तांकां अवेलेबल करून दिली आणि 51 लाख कोटी रुपया हे डीबीटीच्या माध्यमांतल्यान डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर हे त्या निमित्तात केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला संवसारीक पावंड्यार देशाक एक वेगळी आनी मानाची वळख लाभल्या अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी उलयतना सांगलें. सबका साथ सबका विकास आणि सबका प्रयास ह्या संकल्पनेच्या माध्यमांतल्यान आयज संवसारभरांतले महत्वाचे फुडारी भारताच्या भुमिके कडेन आशेन पळयतात अशें लेगीत तांणी मुखार सांगलें. हांव समजा तें एक व्हडलें भाग्य जावन आसा. इट इज आवर प्राउड डेस्टिनी that we have such a tall leader, none other than Shri Narendra Modi ji. देशाचे उलयतना सुरवात तेणे केलं तेन्ना जेन्ना मनीस बरें काम करता, अनुभव आसना, लोक नाका जाल्ली कितें कितें टिका करता, तो तेजे सदांच म्हणणी आशिल्ली आनी तेजे सबके साथ सबका विकास सबका प्रयास आनी सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाची जी क्षमता आसली तेणे दाखयली. म्हणून नॉर्थ इस्ट सारखे
तशेंच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिंदू धर्माची मुल्यां उबारून धरतना सर्व धर्म समभाव आनी साबार धर्माच्या लोकांक सुरक्षा दिल्या अशें सांगलें. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचें नांव गोंयांत टिकत जालें आनी त्या नंतर इलेक्शन जावन सबंद भारतांत परिवर्तनाची लाट माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन हाडली. आज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो बाजूक जर दवरलो तो मोठ्या प्रमाणात जाला. मागीर तो सगळे बाबतींत म्हणजे एअरपोर्ट्स आसूं किंवा इतर क्षेत्रांत आसूं आमचे पोर्ट्स आसूं ह्या सगळ्या क्षेत्रांत पूण सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग जो आसा तो संस्कृतीचो भाग आनी आपल्या धर्माची राखण करता आसतना संस्कृतीची राखण करता आसतना दुसरो धर्माक आधार कसो दिवप हेंय ताणें मुखार दवरलें आनी हें करता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सुपाची पूड ते सांखळे इस्पितळ नाक्या मेरेन जोडपी रस्तो हो गोंया खातीर एक देखदिणो प्रकल्प जावन आसा अशें सांगलां. तातूंत वीज, उदक, सांडपाणी तशेंच हेर वाहिनी घालपा खातीर खासा वाहिनी प्रणाली नियोजीत केल्या आनी फुडल्या 30 वर्सां खातीर हो रस्तो असोच अखंड उरतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज संबंदीत अधिकारी आनी अभियंत्याच्या हाजेरीन हरवळ्याच्या रस्तो रुंदीकरणाच्या कामाची आयज पळोवणी करतना पत्रकारांक म्हायती दिली. होंडा रोड जो आसा पळय न्ही हो एक मॉडल रोड विथ ऑल युटिलिटीज करपाचें अशें सरकारान थारायलां आनी त्या निमित्तान GSIDC एज अ एजन्सी म्हणून हो रोड करपाक घेतला आनी हो रोड करता आसतना आमी जेका सदोदीत युटिलिटी डक्टच्या बाबतींत उलयताले म्हणजे हेच्यान वॉटर सप्लायची पायपलायन, सिवेजीची पायपलायन, इलेक्ट्रिसिटीची केबल्स आणि नेटवर्क म्हणजे हेजे बाकी सगळे गॅस पायपलायन पासून सगळी पायपलायन ही रस्त्याच्या सकयल आसपाक जाय आनी एकदा रस्तो केल्या उपरांत 30 वर्सां परत तो रस्तो करपाक जायना. ह्या बेसिसाचेर हो मॉडल रोड करपाक घेतला जेणे करून अशाच. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्यटन खात्याच्या अंतर्गत जावपी सांखळेच्या रुद्रेश्वर देवळाच्या नूतनीकरणाच्या कामाची पळोवणी केली. ह्या कामा खातीर राज्य सरकारा वतीन 19 कोटीची गुंतवणूक मंजूर जाल्या. पत्रकारांक प्रकल्पाच्या उदरगती विशीं म्हायती दितना नूतनीकरणाचें काम नियोजीत केल्ल्या प्रमाण सुरू आसा आनी वर्सभरांत काम पुराय जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हरवळे रुद्रेश्वराचे देवस्थान हाजे ब्युटिफिकेशनचो प्रोजेक्ट आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो द स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट आमी जो करपाचो थारायला ताजे ब्युटिफिकेशनचो रिव्यू घेवपा खातीर आयिल्लो. इट इज ऑलमोस्ट 19 कोटीचो प्रोजेक्ट. 10 कोटी रुपया आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आनी 9 कोटी रुपया स्टेट गव्हर्मेंटाचे मेळून होल ब्युटिफिकेशन्स करपाक घेतला. म्हणजे महाद्वारा पासून ते वॉटरफॉल पर्यंत ब्युटिफाय करप, थंयसरलो वॉटरफॉल पळोवपा खातीर थंयसरलो एक केबल स्ट्रीट ब्रिज बांदप आनी होल परत सगळे स्टेप्स, पार्किंग वेवस्था आनी सगळें डेव्हलप करप हें काम सुरू आसा. वेगवेगळी सजेशन्स हांवें त्या अनुसार दिला. त्या नंतर 2 गजाली. एक, लोक रुद्रेश्वराच्या निमित्तान दर्शन घेवपा खातीर सोमार आनी एरवी दिसा येता. शिवरात्रेच्या निमित्तान गोंयभरांतले लोक हांगासर येतात पण त्याच बरोबर हे तीर्थक्षेत्र असल्या कारणान, मोक्षधाम असल्या कारणान रुटीनली लोक अस्थि विसर्जनाचोय कार्यक्रम मोक्षधामाचेर हांगासर जाता. मोक्षधाम आनी एंटायर टॉय डेव्हलप केला त्या खातीर लोकांक सगळ्यो फॅसिलिटीज, टॉयलेट्स, बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल करप आनी लोकांची एक बरी सोय करप. त्या निमित्तान एक तीर्थक्षेत्र हरवळे रुद्रेश्वर देवस्थान तीर्थक्षेत्र म्हणून डेव्हलप करपाचो सुरू आसा. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दाबोळे हांच्या जोडपालवान 15 जून दिसा यात्री सुविधा दीस मनयतले. हे संबंदांत म्हायती दिवपा हेतान आयज पत्रकार परिशद आपयल्ली. नागरी विमान येरादारी मंत्रालयाच्या प्रवासी प्रथम संकल्पने प्रमाण यात्री सुविधा दीस हो प्रवासी केंद्रीत अनुभव प्रवाशांक दिवप आनी तांच्या सेवेचो दर्जो वाडोवन विमानतळाचेर खासा भौशीक कल्याणकारी उपक्रम राबोवन प्रवाशांक सर्वोत्तम सेवा दिवप हो ह्या संकल्पनेचो उद्देश जावन आसा. प्रवासी सुविधा दिसा विशीं विमानतळाचे संचालक फ्लायट लेफ्टनंट आकाश देव हांणी सविस्तर माहिती दिली. यात्री सुविधा दिवस का है वो सीधा कनेक्शन हमारा पैसेंजर से है. उनका फर्स्ट हैंड फीडबैक, उनका हमारा कमिटमेंट उनकी तरफ जो है ये हम हाई स्टैंडर्ड्स का मेंटेन करना चाहते हैं. ये हमारा एंडेवर रहा है.
ड्यूरिंग दिस एंडेवर हमारे जो जितने ऑफिशियल्स हैं, हम लोग कुछ एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं जिसमें हमारा पैसेंजर्स का इंटरेक्शन हमारे से और स्टेक होल्डर्स का इंटरेक्शन पैसेंजर से हमारे एयरपोर्ट पे बेहतर हो और कुछ ना कुछ हैपनिंग सा एयरपोर्ट उस दिन रहे, ऐसे हमने कुछ प्लानिंग की है, जिसमें से कुछ एक्टिविटीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे वेलकमिंग है पैसेंजर्स का बाई सम टीका, जैसे हमारा हिंदू कल्चर रहा है, वेलकमिंग कल्चर परफॉर्मेंसेस रहेंगे, कुछ फोक डांस, ब्रास बैंड परफॉर्मेंस होगा, हेल्थ कैंप फॉर पैसेंजर्स, ब्लड डोनेशन अगेन फॉर पैसेंजर्स जो डोनेट करना चाहें, आई चेकअप कैंप है, पेंटिंग एक्टिविटीज बच्चों द्वारा, जो पैसेंजर बच्चे होंगे उनके द्वारा हमने छोटे छोटे प्राइजेस भी रखे हैं। पावसाळ्याच्या दिसांनी जावपी आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दिवपाच्या तयारेचो नियाळ घेवपा हेतान बार्देसच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान उच्चस्तरीय बसका आपयल्ली। टुगेदर फॉर म्हापसा ह्या नागरी संस्थेन निवेदन केले उपरांत बेगोबेग उपजिल्लोधिकारी वर्षा परब हांणी साबार सरकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांक आपोवन बसका घेतली। हे बसकेंत म्हापसा नगरपालिका, बार्देस बीडीओ, मामलेदार कार्यालय, वीज खातें, भौशीक खातें, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, उजो पालोवपी दळ, रान खातें, शेतकी खातें, भलायकी खातें तशेंच म्हापसा पुलीस हांकां आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दिवपाच्या तयारे विशींचो नियाळ सादर करपाक सांगला। उपजिल्लोधिकारी वर्षा परब हांणी हे विशीं सविस्तर म्हायती दिली। आमकां काल एक रिप्रेजेंटेशन आयलें की काम सारकें जावना म्हणून, सो कंप्लायन्स मागच्या खातीर आयज हांवें मिटींग घेतलेली। तांकां एक्चुअली ऑलरेडी 3-4 मिटिंगी घेवन हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले, पर्टिक्युलरली आमच्या आतां उसपकर जंक्शनाचेर जे फ्लडिंग जाता तातूंत की प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय, क्लिनींग करपाक जाय। म्युनिसिपालिटीचो मेजर हें आसा की तेंच्यांनी थंय ज्या जाग्याचेर गार्बेज उडयता तांकां फायन घालपाक जाय, बोर्ड डिस्प्ले करपाक जाय, प्लस WRDचे जे कितें ऑब्स्टॅकल आसा भितर नालाचेर ते काडपाक जाय आनी क्लीन करपाक जाय। जी डॅप्थ आसा ती पयलींची आसा ती मेंटेन करपाक जाय। गार्बेजाचे परतून यार्डाचोय मदीं इश्यू आयलो, तातूंतय गार्बेज काडनासले ते, म्हणून ताका आपयला कित्याक तोय मदीं इश्यू जाल्लो की ते सगळे गार्बेज डंप करता मागीर उजो घालता। त्या खातीर तांकां आमी आतां डायरेक्शन दिलां की तो कचरो तसोच उरपाक जायना, इमिजिएटली तो तेणी पीक करपाक जाय आनी व्हरपाक जाय। इवन वीज पुरवणेची समस्या जावन लेगीत भक्कम विजेची बिलां आयिल्ल्यान म्हापशेच्या वीज कार्यालयान मोर्चो व्हेल्ल्या अणजुणेच्या थळाव्याविशीं प्रतिक्रिया दितना गिरायकांनी तांच्या विजेचो भार बदलून घेतल्यार आपोआप तांकां वाडिल्ली बिलां भरची पडची ना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें। आमकां लोकांक अखंडीत वीज पुरवण दिवपाक जाय, पण ते खातीर लोकांनी लेगीत कायदेशीररित्या गरज पडटा तितलो विजेचो भारा खातीर अर्ज करचो पडटलो अशें तांणी मुखार सांगलें। आमकां अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय तांकां दिवपाक जाय। आमकां अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय जर दितलो जाल्यार त्या गांवांत ज्या ट्रान्सफॉर्मराचेर कनेक्शन आसा तो तितलो KV आसा आनी त्या प्रमाणे आमकां नवें ट्रान्सफॉर्मर सेंटर एक्स्ट्रा जर जाय, फ्लक्च्युएशन जावपाक जायना म्हणून तें करपाक मेळटलें। पूण लोकांक थोडें समजना आनी कोण जे आतां जे कोण पळय हीं आंदोलनां करता ते कोण कोण उबे रावपाक सोदता, ते आमदाराक कितें तरी आतां जो आमदार थंय आसा त्या गांवांत आसा किंवा त्या कॉन्स्टिट्युएंसींत आसा ताका कमी करपा खातीर हें आंदोलन आसा। हेका अर्थ कांय ना, कारण आमी सामकें क्लियर आसा, JERC क्लियर आसा की 4 म्हयने पयलीं आमी सांगलां की तुमचो लोड तुमी सारको करून घेया। आनी आज जी बिलां जो हांवें रिपोर्ट घेतलो की सगळ्यांची बिलांचेर 5 KVA सँक्शन लोड आसा, तांच्या प्रत्येक घरांत 2-2 AC आसा, बाकीचे आसात हांव AC आसा आनी त्या खातीर तांचो तो। तशेंच केंद्र सरकाराच्या येवजणे अंतर्गत गोंयांत सुमार 1 लाख स्मार्ट मिटर बसयल्यात आनी फुडल्या 3 वर्सां भितर पुराय राज्यांत ही प्रक्रिया लागू करतले अशें वीज मंत्री ढवळीकर हांणी मुखार सांगलें। रिक्वेस्ट ही जी स्कीम आसा ती गोवा गव्हर्मेंटान करूं ना, दीस इज ऑल ओवर इंडिया इट इज गोईंग ऑन। हांव प्रत्येक कॉन्फरन्साक वता आनी कॉन्फरन्साक क्वेश्चन येता आमी कित्याक फाटीं पडल्या काय म्हणून, पूण म्हज्या हेच्या प्रमाणे आज सगळ्या राज्यांनी ही इम्प्लिमेंट केल्या आनी ही इम्प्लिमेंट करता आसतना प्रत्येकान मन बसून तातूंत लक्ष घालून केलां। आतां हातूंत जर कितें चुको जाल्या त्यो चुको आमी सोदून काडून फुडें
आमी सारकें हाडटले. चुको जाले जाल्यार म्हाका दिसना चुको जाले हाडटले. तरी आसतना हांव अशें म्हणटा की कोणूय म्हणटा की हें जालां तें जालां, कारण एरर हो खंयी आसूं शकता. हांव अशें ना म्हणना, मनशाच्या हातान सुद्दां एरर जाता आनी त्या खातीर एरर जर कितें आसा आमी So how many more years to 3 वर्सान आमी तें करताले. म्हणजे म्हाजे बाय 2027 काय 29 आसतलें. राज्यात शेतकी मळार एक आगळो वेगळो उपक्रम राबयतना फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनोरा हे संघटनेन अंदू वर्सा 1 लाख स्क्वेअर मिटर पडीक जमनीचेर पीक उगोवपाचो संकल्प घेतला. संघटनेच्या दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो उपक्रम मुखेलपणान पडीक शेतकी जमीन पिकाळ करपा खातीर तशेंच थळाव्या शेतकारांक संद दिवपा खातीर जावन आसा अशें तांणी सांगलें. ह्या फावट आमी टार्गेट दवरला की जी 55,000 एरिया उरली पोरूची ती खंय तरी हे फावट आमी 1 लाख कशे भशेन टार्गेट कंप्लीट करपाचें आनी तेका लागून आमी तुमच्या माध्यमांसून आयज जे आमचे खंय तरी बरे मागपी आसतले, जे सपोर्ट करपी, जे वेल विशर्स, जे बिगनसमॅन आसतले तांकां आमी उलो मारता की फार्मर्स क्लब ऑफ नॅशनल आमचो जो आसा तेंचो अकाउंट नंबर आमी आमची SBI अकाउंट आसा, बँक ऑफ इंडियन अकाउंट आसा आनी जेन्ना आमी हेचेर आउट करतले आमच्या न्यूज पेपराचेर तेन्ना आमी खंय तरी तो नंबरूय आमी शेअर करता तुमकां. त्या हेचे वरसून जाता जाल्यार तुमी खंय तरी फुलना पाकळी दिवन ह्या क्लबाक खंय तरी सपोर्ट करचो आनी जाता जाल्यार आमी 1 लाख चिंतला पळय ते तुमच्या आधाराचेर जर तर जालें जाल्यार आमी तेच्याहून सुबेज सुद्दां शेताय फावट करपाक आमी रेडी आसा. तेन्ना हांव मागता सगळ्यां कडेन की जाता तितल्या मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करचो. धारबांदोडेच्या दक्षिण आणि केंद्रीय शेतकी कार्यालयान शेतकी संचालनालय, शेतकी उदरगत संस्था, दक्षिण तशेंच दक्षिणच्या कृषी विज्ञान केंद्राच्या जोडपालवान साकोडा वाठारांतल्या शेतकारां खातीर खरीप हंगामा आदले शेतकी शिबीर आयोजीत केल्लें. कार्यावळींत गोंय विधानसभेचे सभापती डॉ गणेश गांवकर मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जाल्ले. शिबिराचो एक भाग म्हूण सभापती गांवकर हांणी शेतकारांक शेतकी किट्स तशेंच हेर शेतकी संबंदीत सामान वितरीत केलें. ह्या वेळार मुखेल सोयरे डॉ गणेश गांवकर हांणी शिबिरांत वांटेकार जाल्ल्या सुमार 200 थळाव्या शेतकारांक मार्गदर्शन केलें. जेन्ना पळय भारत देशाक 100 वर्सां जातली न्ही, त्या 100 वर्सांक आमी आमच्या भुरग्यांक कितें दवरतले आनी कितें दितले? आमी 100 वर्स जगतले? कोण जगपी आनी 100 वर्सां? ना, पूण आज विचार आसपाक जाय आमचे. आमी सगळ्यांनी तें एकठांय करून कितें करपाक जाय, सांगपाक जाय की हय आमी आमच्या भुरग्या बाळांक आनी तेंचे फुडले पिळयेक ही गजाल आमी राखून दवरपाक लागून करता म्हणून. आनी तें कशें जातलें, शक्य जातलें? तर प्रत्येक कडेन जेन्ना पळय ही गजाल जेन्ना पळय आमी जेन्ना पळय ब्रीज पळय सांगलो पळय तो पूल दोना भितरलो तो बरे भशेन जर तर आमी जर मेकअप करपाक शकले जाल्यार तें पॉसिबल आसा. भारताचे नामनेचे नेमबाजी प्रशिक्षक आणि आदले एशियन खेळा सर्तींतले भांगरा पदक विजेते जसपाल राणा हांकां आयज वयाच्या 49व्या वर्सा नवी दिल्लीच्या एका खाजगी इस्पितळांत मरण आयलें. 2024 वर्साच्या पॅरीस ऑलिंपिक सर्तींत दोट्टी कांस्य पदक मेळोवपी मनू भाकर हांचे ते प्रशिक्षक आशिल्ले. तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी जसपाल राणा हांकां उल्लेखनीय कामाची तोखणाय करतना ते भारतीय खेळा मळाचे अविस्मरणीय व्यक्तिमत्व आशिल्ले अशें म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जसपाल राणा हांच्या मरणान भारतीय खेळा मळार एक अमूल्य थीक गमयला अशें म्हळें. तशेंच उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन, घरमंत्री अमित शाह तशेंच हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलें. फुटबॉल खेळांतली सगळ्यांत प्रतिश्ठीत सर्त फिफा वर्ल्ड कप 2026ची सुरवात काल मेक्सिको शारांत एका भव्य उक्तावण सुवाळ्या वरवीं जाली. सुवाळ्या उपरांत जाल्ल्या पयल्या खेळांत यजमान मेक्सिको पंगडान दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडाचेर 2-0 अशें गोल करून जैत मेळयलें. मेक्सिकोचे जुलियन क्विनोज हाणें 90 मिनटांत गोल करून पंगडा खातीर आघाडी घेतली. खेळा मजगतीं 3 खेळगड्यांक रेड कार्ड जारी केल्ल्यान मेक्सिकोच्या खेळगड्यांचो आंकडो 10 जाल्यार दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळगड्यांचो आंकडो 9 पावलो. तशेंच दुसऱ्या खेळांत दक्षिण आफ्रिकेन चॅक रिपब्लीक पंगडाचेर 2-1 गोल करून जैत मेळयलें. ग्रूप पावंड्यार आतां फुडलो खेळ दक्षिण कोरिया आनी मेक्सिको जाल्यार चॅक रिपब्लीक आड दक्षिण आफ्रिका असो जातलो. आयज कॅनडा हाचो खेळ बोस्निया आनी हर्जेगोविना पंगडाआड जातलो. पळय आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान
33.8 आणि उण्यात उणे तापमान 28.0 इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. विधानसभा वेंचणुके उपरांत अपेक्षाच्या धपक्यांतल्यान अजूनय वयर सरतल्या तृणमूल काँग्रेसीक आनीक एक धपको. 10 खासदारांनी राजिनामो दिवन वेगळो गट स्थापीत करपाचें केलें राजकारण. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी येरादारी मंत्री, उदका स्रोत मंत्री तशेंच वीज मंत्र्यांच्या हाजेरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालच्या भारताच्या उदरगतीच्या प्रवासाचो सादर केलो नियाळ. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सुपाची पूड ते सांखळी इस्पितळ नाक्यामेरेन तयार जावपी रस्त्याची केली पळोवणी. फुडल्या 30 वर्सां खातीर रस्तो उरतलो अखंड. मुखेलमंत्री. दाबोळे विमानतळाचेर 15 जून दिसा मनयतले प्रवासी सुविधा दीस प्रवाशांक उत्कृश्ट अनुभव दिवपाचो आसा हेत विमानतळ प्राधिकरण. दंड भरपाक नाका जाल्यार गिरायकांनी गरजे प्रमाण विजेचो भार वाडोवपाचे अर्ज करचे. फुडल्या 3 वर्सां भितर पुराय राज्यांत बसयतले स्मार्ट मिटर. वीज मंत्री. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.